नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. मंगळारा मार्केटाची सुरवात पॉझिटिव्ह जाली. मार्केट सुरवातीचो थोडो वेळ बऱ्यापैकी ग्रीन उरले. बायिंग आयली, मात दनपार मेरेन सेलिंग प्रेशर आयलो आणि निमाणे बाजारात फ्लॅट क्लोजिंग दिली. सेक्टरल इंडेक्साचेर नजर मारल्यार निफ्टी बँक, सरकारी बँक, फार्मा नेगेटिव्ह क्लोज जाली. ऑटो, मेटल आणि FMCG सेक्टर पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. निफ्टी गॅप अप ओपन जाल्लो. 19,417 चेर ओपनिंग. बाजारातल्या पॉझिटिव्ह मोमेंटा सरशी 19,443 मेरेन हायचेर पावलो. मात सेलिंग प्रेशर हेवी जाताच 19,381 मेरेन लोचेर पावून निफ्टीन 19,393 चेर फ्लॅट क्लोजिंग दिली. सोमारच्या क्लोजिंगा परस फक्त 3 पॉइंट पॉझिटिव्ह. सेन्सेक्स 65,271 चेर ओपन जाल्लो. 65,220 चेर क्लोज जालो. आयच्या टॉप गेनर्सात अदानी एंटरप्राइजेस, HDFC लाइफ, ITC, NTPC, हिरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा अँड महिंद्रा, विप्रो आणि SBI लाइफ कंपनीन बऱ्यापैकी खरेदी आयली. टॉप लुजर्सात जिओ फायनान्स, BPCL, सिप्ला, आयशर मोटर्स, बजाज फिन्सर्व, SBI बँक, TCS आणि ICICI बँकेचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो सरकारी कंपनी भेल, म्हळ्यार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी. कंपनी आज वट्ट 10% चढून नव्या 52 वीक हायचेर पावली. कंपनीचो शेअर 101 रुपयाचेर ओपन जाल्लो. क्लोज जालो 110 रुपया वयर आणि 112 रुपयाचो 52 वीक हाय तयार केलो. भेल कंपनीक महान एनर्जी लिमिटेड म्हळ्यार आदली एसर पॉवर MP लिमिटेड कंपनीकडच्यान 4,000 कोटी रुपयांची ऑर्डर मेळ्ळी. ही कंपनी अदानी पॉवर कंपनीची सबसिडरी कंपनी. जाल्यार रिलायन्स इंडस्ट्रींतल्यान डीमर्ज जावन जिओ फायनान्शियलाचो शेअर सोमारा लिस्ट जाल्लो. मार्केटात लिस्ट जाल्या उपरांत सोमाराक कसो बसो तग धरलो आणि शेअरात लोअर सर्किट आयले. प्रचंड सेलिंग प्रेशर. तोच सेलिंग प्रेशर आज मंगळारा मार्केट उक्ते जातात परत एक फावट दिसलो. हेवी सेलिंग प्रेशरान शेअर 5% वयर लोअर सर्किटार बंद झाले. 262 रुपयाचेर लिस्ट जाल्लो जिओ फायनान्शियल कंपनीचो शेअर 348 चेर बंद जालो. मंगळारा उक्तो जाताच सर्किटात शेअर 236 चेर हुमकळ्ळा. इंडेक्स फंडांतल्यान बॅलन्सिंग करपा खातीर शेअरात मॅन्डेटरी सेलिंग चल्ल्या, ताका लागून जिओ सेलिंग प्रेशर दिसता. LICन आज पॉझिटिव्ह मोमेंटम दिसलो. LICन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या डीमर्ज प्रक्रियेंतल्यान LIC कडेन जिओ फायनान्शियल सर्विसेसचे 6.66% शेअर एक्वायर जाल्यात. भारतातली इन्फ्रा सेक्टरांतली जायंट कंपनी लार्सन अँड टुब्रो कंपनीन ऑस्ट्रेलियाच्या युरिया प्लांटा खातीर 2,500 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट मेळयले. जाल्यार लिकर सेक्टरांतली फामाद कंपनी रॅडिकोन टॅक्स इवेजनाचे आरोप न्हयकारले. कंपनीन 1,078 कोटीचो टॅक्स आणि 482 कोटींचो इंट्रस्ट चुकयला म्हूण रिपोर्ट येताच कंपनीच्या मॅनेजमेंटान स्पश्टीकरण दिले. कंपनी म्हणटा आपल्याक अशे तरेची कसलीच नोटीस आयिल्ली ना. रिपोर्टात एक्युरेसीची उणीव आसा. आयची अपडेट सोंपोवया टाटा ग्रुपाच्या 2 कंपन्यांच्या खबरे वांगडा. टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जीन टाटा मोटर्साच्या पंतनगर प्लांटा खातीर 9 मेगावॅट एनर्जी सप्लाय करपाचे जाहीर केला. म्हळ्यार देशातलो हो मोठो ग्रुप बऱ्यापैकी ग्रीन एनर्जी सेक्टरात काम करून एनर्जी सेव्हिंग करता म्हणून येता. ह्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.